मांद्र्या सोपटेच्या बीजेपी प्रवेशान आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार चाळवलो। पार्सेकारान थेट हल्लो केलो बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचेर। विनय तेंडुलकरान परती जाप दिली, हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भोके हजार। एखादो मनीस सर्वोच्च किंवा उच्चतम स्थानाचेर बसलो, राज्य स्तराचेर अध्यक्ष असलो म्हणजे पक्ष तेणी घेतलेले निर्णय पक्षाचेर इम्पॅक्ट करतातच, प्रश्नच ना। बरोबर, पूण तो म्हणजे पक्ष न्हय। ताणें जर चुकीचो निर्णय घेतलो जाल्यार संबंधीत कार्यकर्त्यांनी तो चुकीचो असलो हे दाखोवपाची जबाबदारी येता आनी ताका ताचें स्थान खंय तें दाखोवपाची गरज आसता। म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांक ही बरी संद आयिल्ली आसा। पक्ष चुकीच्या मनशांच्या हातांत गेलो असो दिसता। हय, निश्चित त्याच्यामुळेच ही गोष्ट घडल्या। तेणें कोणाची कुसां लावन घेवप आनी कोणाच्या अकलेन चलप हे ठरोवपाची ताका स्वताची अक्कल लागता। तो बाबडो खासदार जाला, 6 वर्सांचो पुरुमेत जालो, त्या धुंदीन आसा तो। कौन से अगर कोई आने वाला है तो नाम बता के थोड़ी आएंगे और भाई हम थोड़ी आपको बताएंगे ये आने वाला है वो आने वाला है, थोड़ी बताएंगे। हाथी जब जाता है ना बहुत कुत्ते भोगते, वो देखता है आजू बाजू में देखता है, वो चलते रहता है, हम चलते रहेंगे। पक्षातल्या अंधाधुंदीक लागून कांय वेळा खातीर पक्षा भायर रावपाची तयारी पार्सेकारान उलोवन दाखयल्या। विनय म्हणटा भायर वतल्यांक आडोवंक शकना। लक्ष्मीकांत पार्सेकार भारतीय जनता पक्ष सोडपाक शकता काय कितें? तत्वा खातीर, ह्या विचारा खातीर, जो विचार आमी गेली 25-30 वर्सां जोपासला ताचे खातीर जर कसले तात्पुरते पाऊल उचलूचे पडले म्हणून हो विषय मांद्रे पुरतो उरूं शकना। मांद्र्यांत ही हवा निर्माण जाल्या। तुम्ही म्हणटा ती कार्यकर्त्यांच्या सहमती उपरांत तुम्ही विचार करपाक शकता। कोण सोडटा हेका कोण आडोवंक शकना आनी आमी कोण घट धरून पाटी राव म्हणपाक शकना। जेणे तेणे प्रत्येकान आपलो विचार करपाचो आसता। आमी इतले वर्सां पार्टी खातीर काम करतात, निस्वार्थपणे तशेंच लक्ष्मीकांतानूय बी निस्वार्थपणे काम केलां, ते तशेंच पार्टीचें काम करीत रावतले। पक्ष नितळ करपाची जबाबदारी घेवंक पार्सेकर तयार, मात विनय म्हणटा पक्ष खंय नितळूच आसा। वयाची 62वें वर्ष म्हजें, पूण तें जर ते निवळ करपाची जर संद मेळटा आसात आनी ती जर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळता आसात, ह्या गोंयच्या सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक जी मरगळ आयिल्ली आसा ती जर परत उदंड जर तेचे फावंटन तयार करपाची जर संद मेळटा आसात जाल्यार हांव ती निश्चित घेतलो आनी करून दाखोवपाची धमक म्हाज्यान आसा। तांकां निवळ करपाची म्हणपाक पार्टी निवळ आसा, स्वच्छ आसा आनी भायर रावन कोणी आनी निवळ करपाक शकचो ना। पार्टीन रावनूच आमी आनी घटमूट पार्टी करुया, सगळे बरोबर येवनूच आमी पार्टी घटमूट करपा जाय आनी बलवान पार्टी करपा जाय। भायर रावन कोणाचेच शक्य जावचें ना आनी कोणाक शक्य जावचेंय बी ना।